रामनाम सांग्या. श्रीराम जय राम जय जय राम. 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 श्रीराम जय 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 राम. श्रीराम जय राम 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 जय जय राम. जय राम जय जय राम. श्रीराम 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 जय राम
जय जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम जय जय राम। श्रीमद् इंदिराकांत तीर्थ स्वामी सद्गुरु महाराज की, श्रीमद् कमलानाथ तीर्थ स्वामी सद्गुरु महाराज की, श्रीमद् द्वारकानाथ तीर्थ स्वामी सद्गुरु महाराज की, श्रीमद् विद्याधिराज तीर्थ स्वामी सद्गुरु महाराज की, श्रीमद् विद्याधीश तीर्थ स्वामी सद्गुरु महाराज की, श्री संस्थान गोकर्ण पर्तगाली जीवोत्तम मठाधीश की, गोकर्ण पर्तगाली मठ संस्थान की। गुरु महाराज 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 इंदिराकांत गुरु महाराज, कमलानाथ गुरु गुरु महाराज, द्वारकानाथ गुरु महाराज, विद्याधिराज गुरु महाराज, विद्याधीश गुरु महाराज, श्रीमद् विद्याधीश तीर्थ स्वामी सद्गुरु महाराज की, श्री संस्थान गोकर्ण पर्तगाली जीवोत्तम मठाधीश की, गोकर्ण पर्तगाली जीवोत्तम मठ संस्थान की। इष्टदेव लक्ष्मी वेंकटेशु, कुलदेव शांतेर कामाक्षी रामनाथक, परंपरेचे सर्व गुरुवर्यांक उडगास कोरनु सभेरे विराजमान जालदशले परमपूज्य विद्याधीश तीर्थ स्वाम्यांक चरणकमलांक वंदन करून आयचे सभा कार्यक्रम प्रारंभ करच्याक हांव स्वाम्याले विनंती करता। प्रथम जावन वेदघोषू विक्रम मठमम आणि कोरदिवका म्हणून विनंती करता। हरि ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टुवांसा तनूभिर्व्यशेम देवहितं यदायुः। ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ता पृथिवी शिवमन्तरिक्षं द्यौर्नो देव्यभयन्नो अस्तु। शिवादिश प्रदिश उद्दिशो न आपो विद्युतः परिपान्तु सर्वतः शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम धन्यवाद विक्रम मामाका। आता स्वागत गीत पौर्णिमा गणेश पै आणि कोरदेवका म्हणून विनंती करता। आईले परम पूज्य स्वामी गेले, आईले परम पूज्य स्वामी गेले, हेग्गार देवळा प्रप्रथम वास्तव्य तंगेले, हेग्गार देवळा प्रप्रथम वास्तव्य तंगेले, आईले परम पूज्य स्वामी गेले, आईले परम पूज्य स्वामी गेले, तंका कोटी कोटी नमन सर्वाले, तंका कोटी कोटी नमन सर्वाले, बरॅक तीर्थंगेले जनन तन्नी राम देवलम कवरदान, बरॅक तीर्थंगेले जनन तन्नी राम देवलम कवरदान,
हरिगुरु सेवे निमित्तान हरिगुरु सेवे निमित्तान पावले तांनी पूज्य स्थान आयले परम पूज्य स्वामी आमगेले तांका कोटी कोटी नमन सर्वाले माघ शुद्ध त्रयोदशी 2017 सालांत माघ शुद्ध त्रयोदशी 2017 सालांत श्री गुरुले दिव्य हस्तान आश्रम दीक्षे स्वीकार करले संतृप्ती पावले मठ परंपरा संतुष्टी जल्ले भक्त सागरा संतृप्ती पावले मठ परंपरा संतुष्टी जल्ले भक्त सागरा आयले परम पूज्य स्वामी आमगेले तांका कोटी कोटी नमन सर्वाले आषाढ कृष्ण सप्तमी क पीठारोहण केले तुम्ही आषाढ कृष्ण सप्तमी क पीठारोहण केले तुम्ही परम पावन चले आम्ही परम पावन चले आम्ही जले 24वे पीठाधिपती जले 24वे पीठाधिपती धन्य जल्ले समाज संतती धन्य जल्ले समाज संतती आयले परम पूज्य स्वामी आमगेले तांका कोटी कोटी नमन सर्वाले 550 कोटी जपा अपेक्षा 550 दिवसाचे नकाशा 550 कोटी जपा अपेक्षा 550 दिवसाचे नकाशा राम तारक महामंत्राचे राम तारक महामंत्राचे रामनवमिक भक्त जनाक दिल्ली स्वामीन मंत्राचे दीक्षा रामनवमिक भक्त जनाक दिल्ली स्वामीन मंत्राची दीक्षा पूर्ण चलले परिपूर्ण चलले पूर्ण चलले परिपूर्ण चलले महासंकल्प भक्ती मार्गांत वच्चाक हे एक विकल्प भक्ती मार्गांत वच्चाक हे एक विकल्प आयले परम पूज्य स्वामी आमगेले तांका कोटी कोटी नमन सर्वाले स्वाम्यानं घेतले दिव्य अनुष्ठान राम दिग्विजय रथयात्राचे स्वाम्यानं घेतले दिव्य अनुष्ठान राम दिग्विजय रथयात्राचे मूलाश्रम बदरीचान केंद्र मठ गाळीपर्यंत मूलाश्रम बदरीचान केंद्र मठ गाळीपर्यंत राम पैसरलो दरबार सहित राम पैसरलो दरबार सहित दिव्य दर्शन भक्ता करीत देशाद्यंत रथ परिक्रमा देशाद्यंत रथ परिक्रमा रामाल भरशी भक्त समागमा रामाल भरशी भक्त समागमा आयले परम पूज्य स्वामी आमगेले तांका कोटी कोटी नमन सर्वाले खुशावती नदी तटारी 550 मानोत्सव खुशावती नदी तटारी 550 मानोत्सव होम हवन यज्ञ याग इदं प्रथमं हे सुयोग होम हवन यज्ञ याग इदं प्रथमं हे सुयोग राम प्रतिमे प्रतिष्ठापना राम प्रतिमे प्रतिष्ठापना जले नरजन्म परम पावना हे पळोवन जल्ले नरजन्म परम पावन आयले परम पूज्य स्वामी आमगेले तांका कोटी कोटी नमन सर्वाले रामदेवाले अनुग्रहान 30 स्वामेले आशीर्वादान रामदेवाले अनुग्रहान 30 स्वामेले आशीर्वादान पूज्य गुरुले संकल्पान पूज्य गुरुले संकल्पान परतगाळी मठ परिवर्तन परतगाळी मठ परिवर्तन परतगाळी चले पवित्र गाळी भविष्य स्वामेले योजना होळली परतगाळी चले पवित्र गाळी भविष्य स्वामेले योजना होळली स्वामेल मार्गदर्शनारी चोलुया स्वामेल मार्गदर्शनारी चोलुया
दृढ GSB समाज बांधूया, दृढ GSB समाज बांधूया. जय श्रीराम सर्व म्हणूया, जय जय श्रीराम सर्व म्हणूया. आयले परम पूज्य स्वामी अंगेले, तंका कोटी कोटी नमन सर्वाले, तंका कोटी कोटी नमन सर्वाले. ಧನ್ಯವಾದ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಗಣೇಶ್ ಪಯಾಂಕ. ಆತ ಪಾದ್ಯಪೂಜಾ ಆಡಳಿತ आता स्वागत भाषण आणि अभिनंदना दिवका म्हणून अशोक एस पै हांकां हांव विनंती करता. प्रथम जावन कुलदेवालो तशीच सर्व स्थानीय देवांक स्मरण करून शरावती नदी तटार आशिल्ले सुंदर हे लक्ष्मी व्यंकटेशाक तशीच सोम्याल आराध्य देव श्री रामदेव वीर विठ्ठलाक श्री साष्टांग जावन नमस्कार करून व्यासपीठारी विराजमान जावन आशिल्ले परमपूज्य श्रीमद विद्याधीश स्वामीजीले दिव्य चरणारविंदाक भक्तिपूर्वक नमन करून सर्व उपस्थित वैदिक वृंदांक समाज बांधवांक वंदन करत एक स्वागतपर तशी अभिनंदनापर एक 2 उतरुलच्याक इच्छ करता. स्वाम्यान 4 घंट्या भितरी हांगच्यान भायर सरका म्हण देखून कार्यक्रमांतू स्वल्प बदलावण करून स्वाम्याक 4 घंट्याक आमी मुक्कामाक परतगाळी पेटोवन दिवचे आसा. तशें हांव अभिनंदन बी हेची संदर्भारी सर्वांक करता. आतां 8-10 म्हयने मागशे दवरून हो भजने सप्ताह सुवर्ण महोत्सव कशी जातलो कशें करता हाजे बद्दल आमी विचार करत आशिल्ले. 3-4 मिटींग हे देवस्थानांत जाले. तदनंतर पयली एक मिटींग आमी पर्तगाळींतू जी जिवोत्तम सभा मंडपांतू बी एक हे मिटींग केलें. तदनंतर व्हॉट्सअप ग्रुपारी तांगेली जबाबदारी कस कसल म्हूण घेवन पुरा तांची विचार विमर्श कोर घेवन आज देवाल दयेन ते व्यंकटेशाल अनुग्रहान परमपूज स्वाम्याल आशिर्वादान हे 6 दिवस कशी गेल म्हूण आमकां कळिल्लें ना. तितलेक विजृंभणेन हे जाल्ले कार्यक्रम घडिल्लो आसा. हाका स्वाम्याल एक आमकां योग्य मार्गदर्शन आशिर्वादाची एक पूरक म्हूण सांगच्याक म्हाका भारी संतोश येता. पयर हांवें हे देवस्थानाचो इतिहास सांगिल्लो. 89 वर्स वरी हे देवस्थानाचें पुरातन हे देवस्थान म्हूण सांगिल्लें. प्रतिश्ठ जाल्ले दिवस धरून आज पर्यंत आमगेले देवस्थानाक भटमामान प्रथम जावन व्यंकटेश भटमामान 1936 धरून पूजा प्रारंभ केली. व्यंकटेश भटमामान नंतर नारायण भटमामान पूजा कैंकर्य पुरा केले. तांगेले नंतर आतां पुतभटमाम म्हणटात आमी तांणी बी व्यंकटेश भट नांवान आमी सर्वान आपत तांकां पुतभटमाम आनी तांगेलो आतां सुपुत्र विक्रम भटमाम दोगो लोक मेळ घेवन आज पर्यंत काल चलत तसले सर्व उत्सव वनभोजन आनी हांगा चलत तसले नोपी तदनंतर प्रतिष्ठा वर्धंती ही सर्व कार्य तांणी आज पर्यंत चलोवन घेवन आयिल्ले आसाची. स्वाभावीक जावन आमी मिटिंगा बशिल्ले तेन्ना भटमाम म्हणटा आमगेले की पुतभटमामू आमी देवालेक डेली मागचे म्हळ्यार सर्व आमगेले पै कुटुंबियाक बर करो म्हण घेवन आमी देवाले मागत उरताची म्हण घेवन म्हणटा उरता. हें उत्तर सर्वदा सत्य बी आसा. कित्याक की म्हळ्यार हांव एक सान उदाहरण सांगता. आज आमगेले लोक हेगारांतू इकर लोक आसले रिची सादारण एक 150 लोक तांगेले उद्योग वेवसाया निमित्त देशांत विदेशांत पुरा पाविल्ले आसाचे. सर्व लोक सुख संपद जावंक आसाचे. हाका एक उदाहरण म्हळ्यार आज आमगेले पै कुटुंबाचें हें एक भव्य दिव्य देवस्थान. सर्व लोक बरे जावचे देखून आज आमी हें एक सोम्याल वास्तव्याक अनुकूल जावं तशें एक देवस्थान बांदून हाडलें आसा. हाजें सर्व श्रेय आमगेले
भटमामाक तशींच आमगेले कुटुंबीय सर्व लोकांक पावका म्हणून न्हू हांव ह्या संदर्भार विनंती करता. तशींच पयलीं स्वाम्यान म्हणलें तांगेल्या आशिर्वचनांतू आमी कसले एक हे शारद पंचशतमानोत्सवांतू कसले एक आमी पेंडींग आशिल्लें तें आमगेले सर्व पै कुटुंबियान प्रोसेशना मुखांतर हें मेरवणीक भारी चंद्रितीर कोरगेनू केल्ली आसा म्हणून पयर स्वाम्यान सांगिल्लें. त्या प्रकार तुमी सर्वान तें मेरवणीक पळयल्ली. तांत भितर एक रथ आनी एक रथ बी एक टॅबलो रुपार आयिल्लो आशिल्लो. ते आमगेले अमित भटमामान हाडिल्लो आशिल्लो. तितले न्हय, काल तुमी तेप्पोत्सव पळयलो, व्यंकटरमणान बशिल्लो तेप्पोत्सव ते मंटप ते बी आमगेले अमित भटमामान हाडलो. ताजे नंतर हांगा वयर येना पळय एक रथ राबयल्लो. आज आमगेले लक्ष्मी व्यंकटेशाक रथार उड जावन परमपूज्य स्वाम्या लागीं प्रसन्न पूजा करून तो रथारी हे व्यंकटेशाक एक रथ ताणून एक 10 हेजे मुखार व्हरगेन वापस हाडगेन आमी हांगा देवस्थानांतू हाडिल्लो आसा. हे सर्व कार्यांतू आमगेले अमित भटमामाले एक मुतुवर्जी तांगेले एक रुवारित्व हे सर्व आनी तशीच तांगेले भटशीक विक्रम भटमामाल बी हातूंत मस्त सहाय जाल्लो आसा. तशान हांव फस्ट आमगेले भटमाम जाले तसले विक्रम भटमामाक आनी पुतू भटमामाक आमगेले कुटुंबा वतीन एक सन्मान करता म्हण केल्लो आसा. ते आमगेले कुटुंबीय सन्मान तांणी स्वाम्या हातान स्विकार करता म्हण घेवन फस्ट भटमामाला विचारता. तशींच आमगेले अमित भटमामा बी येवन आमगेले एक पै कुटुंबियाले एक सन्मान स्विकार करता म्हणून विनंती करता.
तशींची पयली स्वाम्यानं आशिर्वचनांतू सांगलें परतगाळी महोत्सव आनी आमगेले हेग्गार महोत्सव मुखार सुनू ओट्टू येताची म्हणून आतां आमगेले भजने सप्ताहाचें सुवर्ण महोत्सव जालो मुखारी 75ನೇ वर्साक प्लॅटिनम जुबली तशींची सोमेले 550 वर्साले 575 आनी 600 वर्साक आमगेले भजने सप्ताहाचे 100 वर्स जाता जाल्यार ताजे पूर्व आमगेले आतां देवस्थान स्थापन जावन 89 वर्स जालें आनी 11 वर्सां भितरीची ताजे पयलेची आमगेले देवस्थानाचे शतमानोत्सव जाता हे कार्यक्रमाक बी आतां आमी 1 वर्स पयलेची सोम्यांक एडवान्स सांग विनंती करगे ताची की म्हळ्यार स्वाम्यानं आमकां सप्तदिनात्मक एक वास्तव दिवन आनी हे संतोशारी आमकां मार्गदर्शन करून स्वाम्यान हांगा उपस्थित उरका स्वाम्याल्या उपस्थितींतूय हे 100 वर्सरी घडका अशें म्हणलें एक विनंती हांव स्वाम्या लेगीत नतमस्तक जावं घेवन तुमगेले सर्व पै कुटुंबिया वतीन विनंती प्रार्थना दवरता तशींची हे 6 दिवसां वास्तव्यांतू स्थळावकाश मस्त कमी आशिल्लो स्वाम्यांक मस्त अडचण जावच्या बी फाव आसा आनी तांगेले परिचाराक बी मस्त त्रास उरच्या पुरो कसलेय त्रास जाल्यार बिची स्वाम्यान आमकां क्षम करता अशें म्हणून हांव सर्व कुटुंबिया वतीन स्वाम्या लेगीत विनंती दवरतां तशींची हे कार्यक्रमांतू मस्त लोकांन एक हातभार लायिल्लो आसा तांत भितरी आमगेले सुमार 40 ते 72 तास निरंतर भजनेचे लाईव्ह टेलिकास्ट केल्लो आसा हांकां विशाल पडियार आनी बालचंद्र हेराळे तांणी दोनी भावान 48 72 तास वरी लाईव्ह टेलिकास्ट केल्या तशींची आमगेले साऊंड डेकोरेशन आनी पुलाचे डेकोरेशन हे सर्व आमगेले दामू पटेल हांणी बी केल्लो आसा हांणी बी तशींची भजने सप्ताक 72 तास निरंतर तांणी बसून तें मॅनेज करून दिल्लो आसा हांकां दोग लोकांक हांव पै कुटुंबिया वतीन अत्यंत आभार व्यक्त करता तशींची परोक्ष अपरोक्ष मस्त लोकांन आमकां सहाय केल्लो आसा तांकां सर्वांक हांव हे संदर्भार अभिवंदना समर्पण करता तशींची परमपूज्य स्वाम्याक बी हांव अत्यंत नतमस्तक जावन हे कार्यक्रमा बद्दल अभिनंदन समर्पण करता तशींच आमगेले हेग्गाचेची हांगेले एक 2-3 लोकांना नांव घेना जाल्यार मस्त व्हड अपराध जातलो कित्याक म्हळ्यार 3-4 लोकांना आज ते 2 म्हयने पयलीं दवरून हे सर्व वेवस्था भारी एक चंद रितीन केल्लें आसा ते आमगेले कुटुंबाचे आसाचे जाल्यार बी हांव तांगेलें नांव सांगच्याक इच्छा पावता विनोद पै आनी आमगेले गणेश पै आनी प्रवीण पै आनी मस्त कार्य मुतुवरजी घेवन तांगेले धंदो उद्योग सोडून तांणी काम केलें आसा तांकां बी हांव सर्व आमगेले पै कुटुंबिया वतीन धन्यवाद समर्पण करताची म्हगेले 2 स्वागतपर तशी अभिनंदना भाशणाचे समाप्त करता बोलो श्रीमद विद्याधीश स्वामी सद्गुरु महाराज की बोलो श्रीमद विद्याधीश स्वामी गुरु महाराज की बोलो श्रीमद विद्याधिराज तीर्थ स्वामी गुरु महाराज की गोकर्ण मठ संस्थान की जय धन्यवाद अशोक पै हांकां आतां गुरुवार स्वाम्यान आमकां सर्वांक आशिर्वचन करता म्हणून हांव प्रार्थना करतां मंगलम भगवान विष्णु मंगलम मधुसूदन मंगलम देवकी पुत्र मंगलम गरुड़ध्वज श्रीरामं हनुमत सेव्यं श्रीकृष्णं भीम सेवितं श्रीव्यासं श्रीमदानंद तीर्थ संसेवितं भजे
ब्रह्मान्ताः गुरवः साक्षात् इष्टं दैवं श्रियःपतिः आचार्याः श्रीमदाचार्याः संतु मे जन्मजन्म. श्री गुरुभ्यो नमः. हरिः ओम. ಹೆಗ್ಗಾರ लक्ष्मी व्यंकटरमण देवस्थानांतू भजनाचे सप्तप्रहर भजन आरंभ जावन सुवर्ण महोत्सव हे जाताशील संदर्भारी एक 5-6 दिवसाचे वास्तव्य त्यांनी विचारिले. योगायोगानं आमगेले मठाच कार्यक्रम निर्धारित समया पहिले परिपूर्ण जाले आणि परिपूर्ण जावन आमकां हे एक वास्तव्याक येवचेक अवकाश मेळ्ळे. 7 तारीखाक मठाच कार्यक्रम जाले. 14 तारीखाक आमी हेग्गार हांगा येवन पावले. आमी मस्तीतले देवस्थाना गेले, मस्तीतले वास्तव केले. ते देवस्थानांत आशिल्ले मस्तीतले प्रतिमे आनी पळयले. बट हेग्गारचे एक प्रतिमेच कसन की म्हळ्यार तो मस्त सान आसा. मस्त म्हळ्यार मस्त सान आसा. काल आमगे लेक्कान एक 1 इंच की 2 इंच उरतालो. बाकी कडेन उठून व्हड्डो पळय शिला प्रतिमे आसा, नाजाल्यार 8 इंच प्रतिमे आसा, 4 इंचाच प्रतिमे आसा. किंतु आशिलांतू सान आसा. किंतु आमी म्हालगड केन्ना सांगता आशिल्ले की मूर्ती चिक्कदादरू कीर्ती दोड्डदू म्हणून ते प्रत्यक्ष प्रॅक्टिकली हांगा पळोवचेक मेळटा. मूर्ती सान असल्यार वैकेची आज ही हेग्गार पै कुटुंबाचे प्रति एक लोकाले जीवनांतू आतां अशोक पेंतान सांगले आज आमगेले हेग्गार पै कुटुंब समृद्ध जावन गेन आसा म्हणून घेवन. म्हळ्यार इतले कीर्ती देवान तुमकां दिले. मूर्ती सान असल्यार वैकेची देवान उट्टू लोकांक बरे कीर्ती येवची तशी हे केले. आज ही एक लोक कॅप जेमिनींत आसा, एकलो TCS आसा, आनी एकल्यान तागेले स्वंत कंपनी ओपन केल्लो आसा. सो हे उट्टूची कीर्ती तुमकां हाडूसून दिल्लो आसा. मूर्ती सान आसा किंतु कीर्ती व्हड रितीर करूसून दिल्लो आसा. आनी प्रॅक्टिकली पळोवचें आसल्यार हेग्गार येवका म्हणून घेवन सांगचेक जाता. सो हांतू एक निश्चय जाले प्रतिम व्हड उरका, सान उरका, शिलामय उरका हें म्हत्वाचें न्हय. त्या प्रतिमे भितर देवाल सानिध्य कशी उरता ताजेन कीर्ती अभिवृद्धी जाता विना आकार व्हड आसलो म्हळ्यार कुडेन आमकां बरें जाता हे विशय न्हय. खंयचेय प्रतिम उरो ते प्रतिमेन तूं देवाल सानिध्य अभिवृद्धी जायत वचका तेन्ना मात्र तेन्ना आमकां देवाल कसनेच आमी प्रार्थना केले उठू सत्य जायत वता. आनी ते प्रतिमान तूं सानिध्य अभिवृद्धी करचेक आमगेल हांगा भटमाम बशिल्लो आसा. व्यंकटेश भट्ट जावो ना विक्रम जावो ना तांगेल म्हालगड जावो हे निरंतर जावन घेवन खंयचेय रितीरी एक कार्यक्रमा वयक तो आयिल्लो ना. आमगेल मठा कार्यक्रमाक आयिल्लो ना, ताका जायना, ताका चमकून हे ते आनी सत्यस्थिती तुमकांय गोत आसा तागेल परिस्थिती कितले. किंतु हे कार्यक्रमांत आपणे जायना जाल्यार वयकेची ताजेकिंत आरोग्याकिंत मीरसून घेवन ताणें हे कार्य जबाबदारी ताणें करूसून दिल्लो आसा. त्या निमित्तान देवाले मूलबिंबांतू सानिध्य अभिवृद्धी जाल तशीची भटमामान तशी पूजन की नाजे प्रतिनित्य त्या भावन दवरिला जन गोशाल आसा हांगा येद्राक न्हंय आसा असले लक्षण आशिल्ले तसले उट्टू लोकांक अवकाश मेळना. उट्टू लोकांक येद्राकची न्हंय मेळचे तसले लक्षण मस्त कमी. तसले एक लक्षणीय जावन घेन आशिल्ले तसले एक देवभूमी म्हणून तसले एक जागो तुमगेल म्हालगड्यान तुमकां दिल्लो आसा. तसले देवभूमी जावन आशिल्ले तसले हे एक देवस्थानान तूं हांगा व्यंकटरमणाक स्थापन केले 89 वर्सां पयले. आनी प्रतिनित्य पूजा पुरस्कार हांगा घडत देवाल सानिध्य अभिवृद्धी जायत गेले. तुमी केन्ना केन्ना येवन घेवन हांगा प्रार्थना केले तेन्ना देवान तशी तुमकां प्रसाद दिले. कित्याक की म्हळ्यार आतां सानिध्य म्हळ्यार कशें न्हय तागेलो वास थंय उरका म्हणून तो थंय आसल्यार तेन्ना तुमी सांगिल्लें ताका आयकता ताका पावता. जर तोची थंय ना जाल्यार तुमी प्रार्थना करचे मात्र कार्य जायना. आतां खंयचे तरी एक ऑफिसाक गेल्लो बा ते कोण व्यक्तीन सायन करका तो व्यक्ती थंय उरका न्ही. तो व्यक्ती थंय ना जाल्यार तुमगेले पेपर मूव जाले, पेपर तागेले टेबलार गेले बट तो व्यक्ती येताना तागेले सानिध्य
त्या ऑफिसांत येताना तो खंयची 1 म्हयन्या रजा गेला ना आनी कसकी म्हणून हे गेला आसा सो ताजेर तुमगेले हस्ताक्षर त्या व्यक्तीला पण आशीची तुमगेल फायल मूव जायना सो तागेल सानिध्य ना जाल्यारी तुमगेल फायल मूव जायना तशीच देवाल सानिध्य ना जाल्यारी तुमगेल प्रार्थना ते पास जायना तेतकून आमी सांगताची की देवस्थानांतू मूलबिंब आतां शतकलशाभिषेकांनी केले स्वामेल हातान आनी कित्याक की म्हळ्यार तसल मूलबिंबांतू देवाल सानिध्य अभिवृद्धी जावका म्हणून त्या रितीचें एक वातावरण निर्माण करका त्या रितीचें वातावरण निर्माण करका जाल्यार आतां सिंपल जावन सांगता जाल्यार तुमकां धंय निर्माण करका जाल्यार कसन जावका तुमकां दूद जावका दूद ते हून करका चड हून असल्यार वयके जायना ते मस्त थोडे निवसून घेनू थंड उदकांत घालून घेनू मस्त बेचग आसतना कडे एक थोडे तुमी तांतू धंय घालताची आमी तांकां मेणे घालचे म्हणटाचे थोडे मेणे घालताची आनी कितले 12 तास की 14 तास तुमी सोडका कडेर ते धंय जाता एकदम हून असले ना तुमी हून केलें ना जाल्यार ना जे मस्त थंडी असल्यार तेन्ना धंय आनी जायना मेणे लागना सो तशीची देवाल सानिध्य हांग जावका जाल्यार ते एक एटमॉस्फियर क्रिएट करका एटमॉस्फियर कसन क्रिएट करका हांगा अवाच्य शब्द उलयनाशी उरका स्पर्शास्पर्श दोश जायनाशी उरका बाकी अन्य मस्तितले सांगिल्लें आसा शुद्धी उरका पवित्रता उरका असले एक न्हंय उरका गोशाल उरका गोमयान उठुची सारसुका असले मस्तितले कंडिशन सांगिल्लें आसा ते कंडिशन आमी केल्लो कुडेनच पळय तेन्ना देव थंय येवन घेवन वास करता म्हणून सांगिल्लें आसा जर तसल्यांनी क्रिएट ना अध्यक्ष ना जाल्यार आडळीत मंडळी ना जाल्यार भटमामा मध्ये वैमनस्य असले ना आडळीत मंडळीन तूं कसने तरी एक चौकारी गौजी गलाटनी जालो तेन्नाच पळय देव तसल वातावरणान तो राबना थंय तागेले एटमॉस्फियर न्हय ते असले गौजींत म्हाका नाका म्हाका वैकुंठ आसा म्हणून थंय राबता तेतकून खंयचेय देवस्थानांत न्हय चौकारी गलाट करचे जावो ना आडळीत मंडळी ना जाल्यार ब्राह्मणाल मध्ये वैमनस्यानी आसल्यार तेन्नाच पळय मूलबिंबांचं सानिध्य कमी जायता कमी जाल्यार तुमी उठून लोक येवन घेवन देवाला एक प्रार्थना घालताच तो थंय ना जाल्यार तुमगेले सायन कशी करचे ताण आसल्यार मात्र न्हय तुमगेले उठून प्रार्थना तथास्तू म्हणचे त्या निमित्तान विशेष जावन मूलबिंबाचे सानिध्य अभिवृद्धी जावका जाल्यार आमी तसले एक वातावरण करका नाम संकीर्तन जाता उरका ना अनेक धार्मिक कार्यक्रम प्रति दशमीक एक देवस्थानांत दशमी पालखी आसा कित्याक की म्हळ्यार देवाल सानिध्य अभिवृद्धी जायत उरका म्हळ्यार कितें तसल्यांनी कार्य करत उरताच तुमगेले वैकेची आजी एक सप्तप्रहर आशिल्ले आतां 72 दिवसाचे 72 तासाचे तुमी हांगा भजनाचे नामसंकीर्तन करून घेवन हे 50 वर्साचे एक उडगासाक हे केले एक मात्र तुमगेले प्रशंस करका कित्याक की म्हळ्यार कसंकी एक निमित्तान शुक्रस्तायला शुक्रस्ताशिल्ल्या निमित्तान मस्तितलं बंधन हे करचेक जायना हवन करचेक जायना व्रत करचेक जायना सो आशिल्ल्यांतूच तुमी चंदाय करूंक आशिल्ले एक्स्ट्रा काही करचेक जायना हवन उठा आमी कोण जाले आमकां तशिल्ले अस्त येता म्हणून घेवन आमी तेतकून पयलेची हवन करून घेतले आमी खंयचे दिवस आयले 14 तारीख त्या दिवसांतल्यान शुक्र अस्त आरंभ जाले आनी उठून बरोवन आयिल्ले हे हवन करचे ते म्हणून आमी सांगले हवन आनी करचेक जायना कित्याक की म्हळ्यार शुक्र अस्त आसा इवन तुमी केल्यार आमी ताका साक्षी घालचेक जायना कित्याक की म्हळ्यार आमी एक गुरू जावन घेवन आमी असले एक परिपाठ दाखोवन दिवच्याक आमगेले जायना सो त्या निमित्तान व्रत करचेक कश्ट जाताले हवन करचेक कश्ट जाताले कडे कसन करेत म्हणून ताणें हें केलतना तुमी 1 दिवसाचे भजन दवरले ते आनी 2 दिवस एक्सटेंशन करा म्हळें आनी तांणी सहज रुपारी खंयचेची एक वत्तड सांगनाशीची म्हळ्यार 1 दिवस करचे होड आनी कशी मार्या 2 दिवस कसने ताणें हें करनाशीची सहज रितीर हें करून घेवन मंडळीक सांगून घेवन 3 दिवसाचे तांणी भजना महोत्सव तांणी केले कडेरी नौका विहार हाजे पयले म्हालगड स्वामेल कालांत जाल्ले म्हणून आमी आयकल्ले आनी वापस आमगेल्या कालांत वापस एक नौका विहार वैकेचे जाले तदनंतर आज सांगिल्ले प्रमाणे रथोत्सव हाजे पयले जाले की ना आमकां गोतना
किंतु स्वामेल हे प्रप्रथम वास्तव्यांतू प्रप्रथम पंता रथोत्सव वैकेची हेग्गार लक्ष्मी व्यंकटरमण देवाक घडले. सन विषय मस्तितले निर्बंध आशिल्ले, सो ते निर्बंधांतूची कडे तुलसी अर्चन करचे लागले, कडे शतकलशा अभिषेकले म्हळ्यार दिवसा अभिषेक करचेक अवकाश आसा. अभिषेका काय बंधन ना, दिवसाल तुलसी अर्चन करचेक अवकाश आसा. सो तुलसी अर्चन ना शतकुंभाभिषेक इत्यादी कार्य करूसून आयच्या दिवसाक मुद्रा धारणा. सो अशी करून घेनू हे एक कार्यक्रम गांतून घेतले. शुक्र अस्त असलेर वैकेची हेग्गार पै कुटुंबियांनी भटमामांनी स्वाम्यान सांगिले उतरा प्रमाणे ना स्वामेल चौकट आणतू कशी एक कार्य करका त्या रितीर तुम्ही कोण दिल बदल आम्ही हे संदर्भारी संतोष अभिव्यक्त करता. म्हळ्यार आताची मुकावेल आलोचना चाल जल्ल आसा तुमगेले 11 वर्षाचे मुखारे ना खरेची केन्ना आमगेल विचार वैके तशीची. आमी केन्ना मुकाविल्याची 10 वर्ष 25 वर्षाच्याची आमी आलोवंक करता. आमी केन्ना आमगेल विचार केन्ना कशी की म्हळ्यार थिंक बीग अचीव बीग. आमगेले आमी आलोचना तशी आमकां कशी की गोतना आमकां तशीची आलोचना येता आणि त्या प्रमाणेची त्या जावची कितेरी मस्त आमी आलोचन करून प्रयत्न करचे आमी हे करताची. सो त्या निमित्तान तुम्ही वैकेची आलोचन दवरिल्लें आसा मुकाविले शतमानोत्सवाचे कार्यक्रमाक. आतां आलोचन केलें बरें जालें, मुखार कसन करचें आसा ना कसन एक वैभव तुमी हें करचें आसा. कित्याक की म्हळ्यार हे देवाल निमित्तानची तुमकां बर घडील आसा. हेग्गार तुमी पळया हांगा गांवांत कोणेय नाची, कोणेय म्हळ्यार एक थोडे लोक आसा 11 जण मात्र लोक आसा. किंतु तितलो आसल्यार वैकेची देवान ते चौडुवांक शिक्षण प्राप्त जावन गेनू भायल देशा वचून की भायल गांवांत वचून की बरे उद्योगांत पावून की आजी तागेल उत्सवाक उट्टू लोकांक आपुसून घेत न्ही तो देव. ताजे किंता होड आनी कसने ना ना जाल्यार ताका विसरल्यार आस पळया भारी कश्ट जाता आशिल्ले. किंतु कोणेहीची चली चौडूं जावो ना दार्ले चौडूं जावो तांगेल उट्टू कुटुंबाक घेवन गेनू हांगा कार्यक्रम आयल. हांगा सादारणशे आमी पाद्यपुजा बसयतना उट्टू लोकांक विचारतले तुमकां कसन लिंक हेग्गाराक म्हणून. तेन्ना सामानशे उट्टू लोकांक खंयचे ना बायल चौडवांक वैकेची तांकां हे कुळार जाता ना दार्ले लोकांक तरी तांकां हे घराची जाता. सो अशी प्रत्येक लोकान हेग्गार विसर नाशीची ह्या उत्सवाक येवका म्हणून घेवन उट्टू लोक हांगा येवन घेवन पाविले. हे अत्यंत संतोषाचे विशय. आतां एक प्रश्न आयलो की सार्ध पंचशतमानोत्सवा कार्यक्रमा संदर्भात नोव्हेंबर 27 तुलेन डिसेंबर 7 तारीख पर्यंत हेग्गार पै कुटुंबाक केलो लोकांक सुतक आयिल्लें तेन्ना केलो लोकांक 3 दिवस आशिल्ले, केलो लोकांक 10 दिवस आशिल्ले. सो मस्त लोकांक एक बेजार आशिल्लो की कशें कितें ह्याची संदर्भात कितें जावंक आशिल्लें एक्सेट्रा एक्सेट्रा. थोडे दिवसांना आनीक पयलीं जाल्लें आसल्यार एक अडना आशिल्लें. कारण एक मात्र लक्षांत दवरून घेया हे कार्यक्रमा मध्ये आयिल्ले आसल्यार आमी हांगा येवच्याक जायनाशिल्लें. तुमी तें एक आलोचन करून घेवका. जर तुमगेले डिसेंबर 14 आनी डिसेंबर 19 हाजी मध्य जर सुतक आयिल्लें आशिल्लें आसल्यार स्वाम्यान त्या देवस्थानांत प्रवेश घेवच्याक जायनाशिल्लें. तुमगेले टोटल कार्यक्रमाची फ्लॉप जावन वता आशिल्ले. मुखार करक आशिल्ले ना जाल्यार आनी केन्ना तरी करक आशिल्ले, किंतु त्या दिवसाक जायनाशिल्लें. जर असल कसने तरी संदर्भ हे संदर्भात घडील आशिल्लो आसल्यार तेन्ना स्वाम्यान सुतक आशिल्ले कडेन आमकां वचचेक जायना. कित्याक म्हण आमगेल्या देवाक घेवन आमी वचचेक जायना. सो थंय आनी आमी प्रॉब्लमा पडटा आशिल्ले. सो कसन की देवाल योग कसन आसा, कसने देवाल विचार आसा. आमी वैके कार्यक्रमांतू मस्तीत प्लॅन घालिल्ले अशी हे जावका ते डेट जावका इन्विटेशनार घाले. इन्विटेशनार घालिल्ले डेट एक कार्यक्रम जाल्ले आनी एक डेट आमी 30 तारीखा म्हणून घाल्ले, कार्यक्रम 28 तारीखा जाले. बाकीचे आनी कार्यक्रम घाले ते आनी कार्यक्रम आनी केनकी जाले. सो लेकील तशी उठू जाता हे जगतान जायना. उठूची देवाले नियमानुसार हे प्रकृती नियमानुसारची उठू घडता. आतां पळय आमगेले कार्यक्रमा संदर्भात जी इंडिगोचे कसकी प्रॉब्लेम चाल जाले. आमी वैकेची प्रश्न घालेत इंडिगो आत्तां फेल जावंक आशिल्ले हां एक पयलीं जावंक आशिल्ले
नाजाल्यार फंक्शन जालें नंतर जावंक आशिल्लें फंक्शना लास्ट 3 दीस आसतना चाल जालें हांगेलें इंडिगो 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 म्हणून सो आमगेल हातांत आमकांय ना आमी स्वामे आमी प्रतिनित्य देवा पूज करताची सो कोणाकची चुकील म्हणना ते स्वामी असो ना देव वरो ना खंय सामान्य मनुष्य प्रकृती बंधनांतुल्यान कोण कोण आसाची तांकां कोणाकची निर्बंध हांतुल्यान पार जावचें जाता म्हणून सांगचें जायना त्या निमित्तान आमकां एक संतोश आसा हे संदर्भार असल कसनेची जायनाशीची तुमगेलो तो सान वेंकटरमण देवान तुमकां रक्षण केल्लो आसा आमी सांगचें आमगेलें तात्पर्य तें आनी जर कसने तरी हे जालेलें आसल्यार संपूर्ण तुमी इतले 2-10 म्हयन्यांतल्यान कसन परिश्रम घेतले पळया ते भारी कश्ट जाता आशिल्ले आमगेले कार्यक्रमाक आमी चलयता आमकां कसने हे ना हो ना जाल्यार आनीक व्यक्ती घालून घेवन तरी आमी हें करता तुमी कशें करताले तुमी कशी करतात तुमगेले एक जायनाशिल्लें सो इतलेक तुमकां हातूंतल्यान देवान खंयचे रितीर ते त्रास येनाशीची हे कार्यक्रम कुटुंबाचे कार्यक्रम एक बरे रितीर जावचे तशी देवान अनुग्रह केले ताजे किंता होड आनी कसनेय ना म्हणून घेवन आमी लेखा तिसरेच कसन की म्हळ्यार हे एक कसने नामसंकीर्तन करता आसाची हे खाली आयच्या दिवसाक नाजे मार्गशीर्ष कृष्ण एकादशीक मात्र उरचे न्ही खंय खंय तुमगेल्या घरांत अवकाश आसा तेन्ना करत उरका कित्याक म्हळ्यार सततम चिंतयेत अनंतम अंतकाले विशेषतः म्हणून न्हू सांगिल्लें आसा मध्वाचार्यांनी आपल्या द्वादश स्तोत्रांत सांगलें की सतत जावन गे न्हू तुमी देवाले नाम स्मरण करत उरका नाम संकीर्तन करत उरका तेन्ना अंत्यकालाचेर विशेष जावन गे न्हू तुमकां उडगास येता म्हणून सांगिल्लें आसा देवाल उडगास येता म्हणून कित्याक म्हळ्यार अंत्यकालाचेर लास्ट मुमेंटाचेर बेड रिडन जावन घेवन आसतना हात पांय खेळनाची तेन्ना तसल संदर्भ आयलो तेन्ना पळय तेन्ना देवाल उडगास कमी बाकी चिंत चड जाता एकलो तशीच आशिल्लो तो ताका व्यापाराची चिंता कायम सकाळीं व्यापारा वचचें एक दिवस रज घालना अशी ताजे चिंता एक दिवस आराम नाशिल्लो तेन्ना तो बेड्डार म्हळ्यार न्हिदिल्लो ताका BP की डायबिटीज की कसकी लो जावन गे न्हू ताका उठचें आनी जायना कडेरी तागेले सायडाक दोनी चेवडून तागे लागीं राबताची ताका आराम ना न्ही पळोवंक घेवका हे तें म्हणून हे त्या संदर्भार तो चेल्ल्या विचारता आंगडी वतना रे पुता म्हणून म्हळ्यार आपणाक आराम ना जाल्यार वैकेची तागेलो विचार खंय वता आसा आंगडी लागीं वता आसा कित्याक की म्हळ्यार सान तुल्यान आतां पर्यंत केलेलें तेची काम ताणें आंगडी वचून गेलो धंद घोळ्ळा भई घोळता उठू भई किंतु देवा विसरून गेलो धंद केलो म्हळ्यार ताका अर्थ ना म्हळ्यार त्या निमित्तान देवाकय आमी सतत जावन घेवन चिंतन करका तेतकून सांगिल्लें सतत जावन घेवन चिंतन केल्यार विशेष जावन गे न्हू देवाले स्मरण जाता म्हणून गे न्हू सांगिल्लें आसा ताका उदाहरण एक आमगेलेची चेवडूवाले आतां एग्जाम टायम येता आतां फेब्रुवारी मार्च प्रिपरेटरी एग्जाम मार्चांत आनी एग्जाम एप्रिलांत एग्जाम सो आतां एग्जाम टायम चाल जाता सो चेवडूंक कसं करता की म्हळ्यार एग्जामा टायमार वाचूचेची बट केलो चेवडूवाल स्वभाव कसन की म्हळ्यार स्टार्ट जालें तुवें चाल करचें जूनांत तूं केन्ना तुमगेले शाळेचे आरंभ जाता जून म्हयन्यांत आरंभ जाता तेन्ना तुवेंच थोडे थोडे आरंभ करचें एक लेसन करचें दुसऱ्या म्हयन्यात सेकंड लेसन करचें थर्ड म्हयन्यान तिसरें लेसन करचें सो थोडे करत लास्ट म्हयन्याक आयलतना एग्जामा लागीं आयलतना वापस रिविजन करचें वापस फस्ट तुवें स्टार्ट करचें न्ही खाली रिविजन मात्र करचें कित्याक म्हळ्यार पयलें तुवें करून घेवन बरोवन घेवन अभ्यास केलेल्या निमित्तान तांकां लास्ट हाका चड प्रेशर ना ताका न्हिदून घेवन तो न्हिदील हांतू जागून घेवन तरी सांगल्यार पळय तो सांगता तितले तागेले रेडी जाल्लो उरता ते आमगेले कंडक्टर करता टिकेटांनी केलो पंता 8 वर्ष जाल्लो उरता चेरडाक किंतु बापूस पयलें सांगिल्लो उरता 6 वर्ष म्हणून सांग म्हणून कित्याक की म्हळ्यार ते टिकेटान तूं 50% जाता नाजाल्यार फुल्ल पे करका पडटा बट कसन जाता की म्हळ्यार चेरडाक पळय न्हिदे दोळ्यान करेक्ट सांगता तो
त्या बापसून बस चढताना सांगितलं स वर्ष म्हणून सांग म्हणून निद्दे दोळ्यांत विचारताना 8 वर्ष म्हणून सांगतो तो कित्याक म्हळ्यार अभ्यास ताका कित्याक म्हळ्यार ताका गोत्तच न्ही हांव मागेलें कितलो वय जाता आसा सो तशीच हे अभ्यास नामसंकीर्तनाचे अभ्यास निरंतर जाले म्हळ्यारच पळया निद्दे दोळ्यांत वयके आपेल्यार वयकेची तो तोंडान सांगच्याक तागेले जाता सो तशी आमगेले जिवनांतू देवाल बद्दल परिपाठ आमी गांतून घेवका तेही जाले सांस्कृतिक कार्यक्रम दवरले कालच्या दिसाक कृष्ण संधान तुमी दवरले मस्त लोकांनी लेखले आनी कित्याक दवरल्या म्हणून घे किंतु बरे आशिल्ले आमकांय मस्त आवडले आमी चड वेळ बसयाक जालें ना फायच्या दिवसाक कार्यक्रम आशिल्ले निमित्तान आमी थोडे वेळ बसले बट चंदाय आशिल्ली ते शब्दांतू त्या उतरांतू ताणें सांगचे हावभावांतू आनी सांगल्यार कळत आशिल्लें त्या प्रमाणे री एक आशिल्लें आनी हाजे श्रेय आमगेले बालकृष्ण पै हेग्गार ताकाय वचका इतले वयोमानाचेर वयकेची दिसताले हे न्ही कितें आडोवन घेतलो मारे 3 दिवस जाले एक लोकाले एक हे एक आडोवन कशी घेतल्या म्हणून घेवन किंतु ताणें हे एक कला राखून घेवची कितें तरी पुरो ना एक देवाल संप्रीती कितें तरी पुरो ताणें एक ताळमद्दळे हे एक चौकार केलेले ताजे एक श्रेय ताका एक पावचे तशी जावो म्हणून आमी देवाला एक प्रार्थना करता म्हळ्यार चवथेचे अत्यंत कसन की म्हळ्यार पर्तगाळी मठाक आनी हेग्गार पै कुटुंबाक एक व्यक्ती निमित्तान मस्त एक संबंध आसा आनी तो व्यक्ती म्हळ्यार नरसिंह पै हेग्गार नरसिंह पै आमगेलो तागेलो आन जाता तागेलो बापाय आमगेल परमगुरू कालांतू एक बरे एक संबंध आशिल्लो तसो जाल्यार व्यक्ती म्हळ्यार नरसिंह पै हेग्गार कुटुंबाचो तो आनी तान आसतना मठाचे मस्तीतले जमीन ना जागे बद्दल देवस्थाना बद्दल स्वाम्याक एक विश्वास जावन घेवन आशिल्लो तसो व्यक्ती म्हळ्यार तेन्ना नरसिंह पै हेग्गार आनी तेन्ना 3 नरसिंह आशिल्ले मठांतू तेन्ना 3 नरसिंह आशिल्ले नरसिंह आपे म्हळ्यार खंयचे नरसिंह आपूक आमकां कळना हरशी नरसिंह आपे रे म्हळ्यार कळना आतां आमी कोणाक तरी नांव सांगल्यार अरे हाकापे म्हळ्यार तोची म्हणून कळटा बट मठांतू तेन्ना 3 नरसिंह आशिल्ले तेन्ना स्वाम्यान मुद्दाम सांगचे कशें की म्हळ्यार हेग्गार नरसिंह आपे रे म्हणून घेवन सांगता एकलो हुबळीचो नरसिंह आशिल्लो एक आमगेलो हेग्गार नरसिंह एक आशिल्लो आनी एक उद्यावर नरसिंह एक आशिल्लो सो अशी 3 नरसिंह आमगेलो परमगुरू कालांत आशिल्लो आनी तांतू एक नरसिंह म्हळ्यार तुमगेले हेग्गार पै कुटुंबाचो आनी आमगेले परमगुरू कालांतू आनी आमगेले प्रिय गुरू स्वामेल कालांत हे दोनी स्वामेल कालांतू सेव केलेले तसले एक व्यक्ती म्हळ्यार तुमगेले गांवचो हेग्गार नरसिंह पै व्यक्ती आनी ते आमकांय स्वाम्यान मस्तपंता सांगले आमगेले जमिनीचे होन्नावर हे सायडांनी मस्तीतले जमीनांनी आसतना ताजे वार्षिक कसन एक उत्पन्न आशिल्लें ते मठा पावसूचे ताजे लॅक बरोवसून घेवचे बाकी कसने तरी हे आसल्यार तेन्ना हेग्गार नरसिंह पैन मस्तीतले तेन्ना घडला म्हणून घेवन स्वाम केन्नाय सांगचे एक पत्र वयकेची स्वाम्यान तेन्ना बरयले हांगेले आसूं उरताले सो इतले एक संबंध हेग्गार नरसिंह पै हेग्गार पै कुटुंबाक आनी पर्तगाळी कुटुंबाक आसा तिसरेचे म्हत्वाचे कसन की म्हळ्यार केलोपंता दिसता आमी देवस्थानाक कित्याक वचका कसने कितें उठू म्हणून एक कुरडो ताका दोळ दिसना बट तागेलो अभ्यास कसन की म्हळ्यार प्रती दिवस देवस्थाना वच्चे प्रती दिवस ताका दोळ दिसना आनी अभ्यास कसन की म्हळ्यार प्रती दिवस थंय देवस्थाना वच्चे सो अशी एक दिवस वचत आसतना एकल्यान विचारलें अरे तूं देवस्थानाक वच्ची कित्याक तुका काय दोळ काय दिसना दोळ दिसल्यार मात्र वचत न्ही वे सो ताणें विचारलें तुका दोळ दिसना मरे कित्याक तूं देवस्थाना वता आसा कसं न्ही कितें म्हणून कडेर ताणें एक मार्मीक जावन घेवन उत्तर सांगलें करेक्ट म्हाका दोळ दिसना बट देवाक दिसता न्ही हांव थंय गेलो म्हळ्यार देवाल दृश्टी म्हाजेर पडल्यार पुरो ताज्यान म्हाका बरें जाता हांव देवाल पळयलें ना जाल्यार अडना म्हणून घेवन ताणें एक भावनेन उत्तर दिलें तशी तुमी वयकेची तुमी कितले बेंगलोरा उरा ना कितले तुमी मुंबय उरा ना खंय उरा वर्साक
ना वर्षा 2 पंत की 4 पंत की ना हंग खंय तरी लागीं कुलदेवस्थानाला आयल्यार वयकेची हेग्गार एक विसरनाशी तुम्ही येवन वचचे तशी तुमगेल्या कॅलेंडरान की टायम टेबलान तुम्ही बरोवन घेवका कितें की म्हळ्यार हेची तुमगेलें मूल स्थान हेची तुमगेलो इश्ट देव तातूंत हक्क तुम्ही कितले स्मरण करताची हक्क तुम्ही कितले गौरव करताची तितले गौरव तुमगेले जाता त्या निमित्तान हे देवाक खंयचेय रितीरी विसरनाशी उरका कितलेय दूर गेल्यार वयकेची एक टायम लिमीट दवरून घ्या वर्साक एक 2-3 पंता येवन घे न्हू त्या देवाक कसकसान एक पावसूच आसा ते सर्व ही पावसून दिवन ना हांगा कसन एक स्थळ पूज की आनी खंयची पूज आस की ते हातूं सहभाग जावन घे न्हू ना मुखार खंयचे कार्यक्रम आसा तातूंत उटू रितीरी तुमी सहभाग जावन घे न्हू तुमी हें करका कितें की म्हळ्यार आज संपूर्ण हेग्गार बर जावचेक हेग्गार पै कुटुंब बर जावचेक ना वैदिक वृंद बर जावचेक हाकुटू मूल कारण तोचीची भितर बशिल तसलो लक्ष्मी वेंकटरमण आनी एक कसन की म्हळ्यार महत्वाचें भटमामानी लक्ष्मी वेंकटरमण देव विंगड आमगेल देव विंगड म्हूण हें केलें ना आपणेलो देव म्हूण घेवन ताणें हें करून घेवन लक्ष्मी वेंकटरमणाकच आपणेलो देव म्हणून घेवन नाजाल्यार कसन जाता एक म्हणटा भटमामाले तागेलो उपास्य मूर्ती इश्ट देवू तागेलो कुलदेवू कसाने विंगड उरताले किंतु हांगा भटमामान आपणेलेची देव म्हणून घेवन गेलो तुमगेले कुटुंबा देव उरतालो तुमगेले इश्ट देव उरतालो किंतु तुमगेले इश्ट देवाक आपणेलो देव म्हणून घेवन गेलो ताणें बरे रितीर इतलें वर्ष ताणें चलायसून हाडिल्लो आसा तुमगेले निरंतर सहकार तांकां ही प्राप्त जावका वैदिक आनी हांगाचे ग्रहस्थ मंडळी मध्ये अत्यंत अन्योन्य भाव मुखावेल दिवसांतू आनीकची अभिवृद्धी जावका आनी तुमी ऑलरेडी 11 वर्षाचे प्लॅन केल्ले आसा हगूर एक वर्षाक न्ही तुमी करका म्हळ्यार एक आलोचना एक लोकाले नवीन नवीन विचारधार येता ते सर्व ही तुमी आलोचन करत उरका तेन्नाची एक कार्यक्रम बरे रितीर करचे जाता आमगेले 50 वर्षाचे कार्यक्रमाक आमी 2.5 वर्ष पयले आलोचन केल्ले आमी 2023 आसतनाची आमी तेन्नाची आलोचन केलें राम नाम जप जावचे दिग्विजय रथ यात्रा करचे हे ते बाकी केलो मदे मदे आयिल्ले बट राम नाम जप करचे कडेरी हवन करचे हे उट्टूच आमगेले 2.5 वर्सां पयलेची रिनोवेशन करचे हे उट्टूची 2023 आमी प्लॅन करून घेवन हें केलें आनी आतां उट्टू लोकांक गोत आसा 2.5 वर्सां नंतर परतगाळी कशी जाले कशें न्ही कितें म्हणून सो उट्टू लोकांक मुखाविले आलोचन उरका मुखाविले भविष्यत हाजेही हें करका म्हणले उद्देश तुमगेले अत्यंत सुयोग्य आसा मुखावेल दिवसांतू हेग्गार पै कुटुंबाक आनीकची अभिवृद्धी जावका किंतु पांय कसन आसा नेलारी उरका कितले अभिवृद्धी जावो कितले हे जावो तेन्ना पांय नेलारी उरका आतां सांगलें अशोक पैन की स्वाम्याक अडचण जाले स्वाम्याक त्रास दिले आमकां पर्तगाळी आनी हेग्गार दोनी एक समान थंय मार्बला फ्लोरिंग असो हांगा मार्बल ना जाल्यार असो आमकां दोनी एकची आमकां कसने हें ना कितें की म्हळ्यार आमी देवा संप्रीत करका विना हा बाकी कोणाक संप्रीत करका म्हूण ना आमकां रामदेव वीर विठ्ठल मात्र तागेले एक पूज एक बरे रितीर जाले आणवाळपण बरे रितीर जाल्यार पुरो ताजे चड आमकां कशें न्हय इतले व्हड स्पेस जावका इतले हे जावका आमगेले म्हालगड स्वाम्यान तरी खाली तुमगेले हाजे तट्टी बांदिल उरता ते हंतू वैकेची मडलाचे हंतूची स्वाम्यान स्नान करून घेवन पूज केल्ले आसाची आमगेले परंपरेचे अनेक स्वाम्यान तशी वैकेची खाली मडला हाजेनाची एक साणशी एक हे करून घेवन थंयतूची स्नान करून घेवन कडेर एक कडे येवन घेवन पूज केले वैके आमगेले परंपरेंत आसा सो हां खाली तुम्ही मडलाचे कसाने हे कुर्ता तज्जेन बांदिले तंतूची स्वाम्यान स्नान आनी करून घेवन पूजन केले आमी वैकेची आयकल्ल आसाची सो आमकां कसने तसले व्हड रितीरी जावका म्हूण कसने ना तुमगेले मन एक व्हड आसल्यार पुरो बाकी देव इतलो व्हड जावका हे इतलो व्हड जावका हे आमगेले कसने अपेक्षा ना म्हळ्यार आशिल्ले हातूंत आमी संतृप्त आसा आमी केन्ना फिट जाल्यार आमगेले परिचारक वैके तांतू फिट जाता म्हळ्यार ते काय ताका न्ही व्हड हे जावका म्हूण कांय ना म्हळ्यार
आशिलांतुची आमगेल स्वाम्यान केन्नाय हें करचें की दुसऱ्यार भार जायना अशी उरका. स्वाम्याल फस्ट पॉलिसी ती एक गुरुले एक हें उरका की दुसऱ्याचेरी भार जायना अशी उरका. आमगेल स्वाम्यान केन्नाय ते एक शब्द तांणी केन्नाय सांगता आशिल्ले, आमगेल निमित्तान तांकां भार जाले, आमगेल निमित्तान तांकां हें जालें म्हणलें केन्नाय हें याना अशी उरका म्हूण केन्ना स्वामी सांगता आशिल्ले. सो कसन तुमी केलें त्याची वेवस्था आमकां परफेक्ट आशिल्लें आनी तांतू आमी समाधान आसा. आमगेल रामदेव वीर विठ्ठल समाधान म्हळ्यार आमी समाधान, ताजे किंता चड आमगेले कसन अपेक्षा ना. सो तुमी कांय ते चिंत करनाकाची अशी जाल्यार उरताले स्वाम्याक हें उरतालें आमकां कांय ना. एक कसन की म्हळ्यार आमी आरंभ आयले दिवस थोडे थंडी आशिल्ली, 14 तारीख आयले दिवस थोडे थंडी आशिल्ली, 15, 16, 17, 18 थंडी ना आशिल्ली. काल चुटू कार्यक्रम जाल्या नंतर काल रात्रीक चालू जालो वापस. तुम्ही उठू भजन म्हणत 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 हांग हुणसाणी चड जाले. काल तुमगेले भजन स्टॉप जाल्या नंतर काल सकाळी 5 घंटेक आमकां न्हीद पडटा कित्याक म्हळ्यार थंडी चड जाल्या. कडे आनी कसकी एक आंगार वस्त्र आशिल्ली घालून घेना कडेर एक हें केलें म्हळ्यार देव कशी एक संदर्भारी हें करता. केन्ना चड थंडी दिवं का केन्ना चड थंडी दिना अशी उरका उठू देवाक गोत आसा. त्या प्रमाणेची ताणें वेवस्था केलं. आमी आजी सकाळी सांगला आज सकाळी मस्त थंडी आशिल्ली म्हणून. आज खरेच मस्त सकाळी 5, 5:30 मस्त थंडी आशिल्ली. सो तितलेक देवाकय गोत आसा केन्ना हांव थंडी दिवं का कशें हांव कशी हें करका. सो उठ्ठूची देवाक गोत आसा. त्या प्रमाणे देवान ज्वलंत उदाहरण दीत हांव एक आसा म्हणून घेवन देवान दाखोवन दिल्लो आसा. त्या निमित्तान तुमी मुखावेल दिवसांतू त्या देवाक विसर नाशिची. जाल्ले तितले तुमकां चड अभिव्यक्त करचें केन्ना जाल्यार याडना, संबंध मात्र चुकोवन घेवचेक वत नाकाची. म्हळ्यार 5 वर्सां एक पंत येवचें असले न्ही करचेक वत नाकाची. वर्साक एक खंयचेय तरी संदर्भारी ते संदर्भारी येवन घेवन तुगेली यथाशक्ती त्याला डब्बी दिवची की आनी कसन दिवची की भटमामाक गौरव करची की ना येवन घेवन एक देवाल दर्शन करून घेवन एक देवाल प्रसाद घेवन वची की हे एक संबंध दवरून घ्या. संबंध दवरून घेतलं म्हळ्यारच पळया तो तुमकां खंयचेय रितीर अहित जायनाशी रक्षण करचेक सदां तुमगेले मागशी उरता. तातूंत एक संबंध दवरून घेवचे तुमी प्रयत्न दवरून घ्या म्हणून घेवन हे संदर्भार सांगत मुखावेल्या दिवसांतू हे एक देवस्थानाचे प्राकार आता बरेची जाल्ले आसा. मुखार आनी बर जावं तसले एक संदर्भ आसा आनी त्या निमित्त अनेक हांगा उत्सव आनी घडत उरता. हांगाचे वैभव हांगाची कीर्ती अभिवृद्धी जायत जायत तुमगेले वैकेची अभिवृद्धी जावं तशी जावं म्हणून घेवन रामदेव वीर विठ्ठला लेगी लक्ष्मी वेंकटरमण देवा लेगी परंपरेत सर्वही स्वाम्या लेगी प्रार्थना करीत आमगेले आशीर्वाद परभाषणाच्या मी मंगल घडयताची. श्रीकृष्णार्पणमस्तु. स्वामी गुरु महाराज की दैकोन सर्वांनी फोटो सेशनाक अनुकूल कोण दिवं का कित्याक म्हळ्यार मुखावेल कार्यक्रमाक अनुकूल जाता. फस्ट दारल्यान येवन लोकांना हांगा वेदिके लागीं उपस्थित उरका. ताजे मागीर बायलान बसून हें करचें. पै कुटुंबाच्या सर्व दारल्यांनी मुखार येवका.
विसरलो. हे शारद पंचशतमानोत्सव कार्यक्रमांतू स्वाम्यान आमकां पै कुटुंबीय सुमार लोकांक एक अळिल्यो सेव करचे खातीर तांगेले अभियानाचे संचालक की सेलिब्रेशन कमिटीचे मेंबर की उपाध्यक्ष की सर्व नेमक केल्ले आमी एक अळिल्यो सेव केल्ले आसा. मुखावेल दिसान तूं मठाचे आनी खंयचेय कार्यक्रम आसल्यारीची आमी पै कुटुंबीय आमकां जबाबदार दिली म्हूण जाल्यार आमी सदा सर्वद सन्नद्ध आसाची अशें म्हूण घेवन सोम्या लेगी हांव प्रार्थना दवरतां. बोला श्री स्वामी गुरु महाराज की